शांती ताच्या इष्टात संसारी Maneva unsogi maneva सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया maneva unsogi maneva संबोधिना देवा बाबा Deva Baba आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका प्रेम आसा तुझ्या तोर वैभव बापाचो आम्ही तुका वळखता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवा देवाची शिरी शिरी तू संसाराची पाप काताय आमची कामलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची लागले आयकून घे कित्याक पवित्र बातम्या सांगा ती maneva unsogi maneva देवा बापाची मोहिमे maneva unsogi maneva Jezu Christa eglos tu słowi maneva unsogi maneva eglos tu Ishur eglos tu Ishur Amen Amen प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारये, तुज्या पुताच्या आवयच्या मानांक कार्मेलाची मोटवाची संस्थेक हेंच नांव दिवचें म्हूण तुजी खोशी जाली. तिका आमी आयज मान दिताना विस्वासान तुजे लागीं मागता. तिचे विनवणेन तुजे पवित्र पर्वतार आमकां दोयाळपणी पावय. अपुर्वत तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen राजाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजान आबाक म्हणलें, परतो वच, जेव आनी पिये. पावसाचो आवाज म्हाका आयकूंक येता. आहाब जेवंक आनी पिवंक गेलो तेन्ना एलिजा कार्मेल दोंगरार चडलो आनी जमनीर साश्टांगी पडून ताणें आपलें तोंड धोंपरांनी लिपयलें. मागीर ताणें आपल्या सेवकाक म्हणलें, दर्या वाटेन पळय. वयर चडून ताणें पळयलें. ताणें म्हणलें, कांयच ना. एलिजान ताका म्हणलें, 7 पावटी वच. 7वे पावटी सेवकान म्हणलें, मनशाच्या हाताच्या तळाता येदें दर्यांतल्यान एक कूप वयर सरता. एलिजान म्हणलें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुका पावस सांपडचे आदीं तुजी गाडी घे आनी देंव. थोड्या वेळान मळब कुपांनी इलें इलें काळें जालें आनी वारें सुटलें आनी धारींनी पावस पडलो. आपले गाडयेर बसून आहाब जेरुसलेमाक गेलो आनी सर्वेस्पराचो हात एलिजाचेर आसलो. आपले न्हेसपा आवण भेंडाक कोवून तो आहाबा फुडें धांवलो आनी जेस्रीलाच्या दारवट्याशी पावलो.
देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. Sorves poran tuja tombo, bidar korum, konak melo. Tuja popo vitongra, konak tikang, korun tangkon. Suke vine bongtang, niani tim soltang, kalzantang sotuloitang. आपले जीबेन पेल्याचे बोगलांतां घालिना असल्यांच्या मनशां. जबाब. आंकवार मारिये, तुझेशी आमकां ओडून व्हर. तुज्या वाईट कोरिना, आपल्या भावाचे लोदांच्यान घालिना. कोत नसत्यान मनशान कांटला, पूण सर्वेस पोराची भोक्ती कोतेल्या मनान लेखता असलीच मनशां. जबाब. आंकवार मारिये, उष्णे दिता वाडगेना, लोन्स खावन कोपुलना. निरोम प्रादे वायट कोरिना. असल्या मनशान जो मनीस असो चलता, तो तिरास्तलो सदांकां. जबाब. आंकवार मारिये, तुझेशी आमकां ओडून व्हर. तुज्या पावलांनी आमी चलतल्या. पागयोन पावलून गालासिकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, नेमलेलो काल पडल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. सुमूर्ती काल तो जल्मलो आनी सुमूर्ती काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करच्या खातीर आयलो. तुमी पूत तुवो म्हूण दाखोवंक
आबा बापा असो उलो मारलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं हे फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत मुनके दायजी केला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sporazo i zoi, sorve sporazo i zoi, sorve sporazo i zoi, sorve sporazo i zoi. Aki powiedzoma, i kuco to uzwa, soglianko shibrota, sorve sporazo i zoi, sorve sporazo i zoi, sorve sporazo i zoi, sorve sporazo i zoi. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पोतयण मारिया आनी मागदलाची मारी ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तान शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वगानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हें बेंतीन तुमी सदांच पळयलां आसतलें. आमकां तर ल्हानपणींतान आवयन बापोयन हें बेंतीन घालून भोंवडायल्यात. हांव नगरावेली मिसांवांत काम करता तेन्ना गोंयां आयलो तर सदांच बेंतीनां आनी रोजराची कोंतां घेवन वेतालो. तो गरीब लोक आनी कांयच मागिनासलो, क्रिस्ती जावं ओ क्रिस्ती. फादर, तुमचे कडेन रोजराचें कोंत आसा? वो हें बेंतीन आसा? हे बेंतीन एक नमुणो. कोणें हाडलो नमुणो? कार्मेल बेंतीन म्हणटा हेका, कार्मी सायबिणीचें बेंतीन. कार्मेल म्हणल्यार तुमी जाणा आसतलीं एक दोंगर इज्रायेलांत. त्या दोंगरार थोडे मोटवाशी गेले आनी रावले. तो दोंगर जुदेवांक पासून एकदम म्हत्वाचो, कारण एलिजा प्रवाद्यान थंय खरो देव कोण तें आनी खरो देवाचो विस्वास थंय परगटलो. पवित्र दोंगर. थंय हे मोटवाशी गेले कार्मेल दोंगराशी. आनी आयज थंय तावन ती इतिहास हांव सांगना, ही कार्मेतली तांची संस्था घडून आयली कार्मेल दोंगरांतान. आनी जेन्ना ही कार्मेलितांची संस्था संकटान आसलेली, कोश्टान पडटाली, तेन्ना कार्मी सायबीण, कार्मेल सायबिणीक तांणी उलो मारलो. उलो मारूंकूच ना, तिका आपलो एक नमुणो केलो. आमी सायबिणीचे भाशेन जातले
आनी ती आमची आस्कारीण जातली म्हणून. आनी तिचो नमुनो म्हणल्यार हे बेंतीन ती आमकां आस्कारीण जातली सदांच. हें कशें जातलें? आयचें सुंदर वाचप, सुंदर देखावो. वयर कुर्सार जेजू आसा, थंय खाला ताची आवय एके वाटेन आनी दुसरे वाटेन ताचो शीस. देव कुर्सार उमकळटलो देव आपल्या आवयक उलो मारता आनी आपले आवयक आपल्या शिसाच्या हातान दिता आनी शिसाक तिच्या हातान दिता. आयज आमी हो विशय घडून हाडला. देवाच्या संबंधान जिवंक भाग्यवंत आंकवार मोरये आमकां नमुनो. जेजूचो संबंद मोरयेताय आनी मोरयेचो संबंद ह्या शिसाताय. आयज हो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. हो संबंद कसलो? आंकवार मोरयेक तिचें जिविताचे जायते फावटी तुमी आयकलां आसतलें. देवाचो संबंद जावन ती देवाची माय जाली. आंजी बोडवो तिचेशी आयलो आनी तिका सांगलें तूं आवय जातेली. ती घाबरली. पूण संबंद कसो घडून हाडलो? जेन्ना देवान तिका आश्वासन दिलें, तिणें म्हणलें जावं म्हजे ताई तुज्या उतरा प्रमाणें. एक संबंद घडून हाडलो. तूं सांगताय हांव सत मानतां, हांव मानून घेतां, तुजेर विस्वास दवरतां. आनी ती देवाची आवय जाली. देवाची आवय जावन आनी फाटीं फुडें तिणें पळोवंक ना. आपल्या आख्ख्या जिवितान कसलेय कोश्ट संकोश्ट येवं ती जाणा आसली देवाचें उतर हांव पाळटां, देवाचे फाटीमागीं हांव वेतां. देव म्हाका आसा, हो म्हजो संबंद. पूण होच संबंद जावंक ना जेजू आनी आवयचे ताई. हो संबंद जालो देवाचे आनी मनशांताय. पूण हो संबंद जेजू तिका आतां सांगता तुकाच न्हय त्या शिसाकूय दी, ताका तूं सांबाळ. आनी तेणें आपलें केलें आख्ख्या जिवितांत. एक आवय थंय रावता कुर्साचे मुडी, आख्खें जिवीत तिका दिसता आपल्या पुताचें. खाना नोगरांत कांय नासलेलें. ती जाणा आपलो पूत देव म्हणून. म्हजे ताई संबंद आसा ताचे ताई. ताका उलो मारता, आमची आस्कारीण जाता. तो त्या लोकांक पावता जेजू आवयच्या आस्कारणे पासून. देवाचो उलो आयकोन ती देवाच्या फाटल्यान गेली. देवाक उलो मारून ती आमच्या मनशांक पावली. हो संबंद आंकवार मोरयेचो. आनी होच संबंद आदल्या करारांत मोइजेसान देवा कडेन केल्लो. तो करून ह्या तुमच्या नोवेनांच्या दिसांनी 10 मांदामेंतांचेर तुमी नियाळ केलो. एक संबंद आसलो म्हणटोच एक मान आसता. हांव एक तरणाट्या लागीं उलयतालो. तो म्हाका म्हणूंक लागलो हे आमचे मांदामेंत आनी रुल्स आमकां कित्याक जाय ह्या तेंपार. आतां आमच्या भुरग्यांक रुल्स म्हणलेले नाका म्हणटा ते. आमकां जाय तें कोच्चें. हांवें ताका सांगलें तूं गाडी चलयता मरे, मोटोर चलयता न्हू, चल वच आनी उजव्या बाजून चलय पळया. हे तशें करूंक जावचें ना म्हणूंक लागलो. मागीर तुका रुल्स नाका जाल्यार उजव्यान चलय, तुका जाय तसो चलय. आयज जेन्ना आमी संबंदांचेर चिंतां, संबंद म्हणजे पयले सुवातेर आमी दुसऱ्याक मान दिता. आंकवार मोरयेन देवाचें उतर मानून घेतलें. एक पावटी आमी मानून घेतलें म्हणटोच
एक दुसऱ्याक मांडून घेतल्यार आमचो संबंद वाडटा. एक आवयन आपल्या भुरग्याक आनी एक भुरग्यान आपल्या आवयक मानलें तर, मान दिलो तर एक संबंद वाडटा. एक घोवान आपले बायलेक मानली तर, मान दिलो तर, आनी बायलेन आपल्या घोवाक मान दिलो तर, दोगांयनी एकामेकाक तेन्ना संबंद घडून येता आनी तेन्ना खरो मोग येता. देखून देवान मोइसेसाक सांगलें, हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजा. आमी एकामेकाक मान दिवया. हें आमचें 10 मानमेंट. अशें आमचे आवयन केलें. तिणें म्हणलें, जावं म्हजे ताय तुज्या उतरा प्रमाणे. संबंद आनी मान, रिलेशनशिप्स अँड रिस्पेक्ट, हे 2 वस्तू आमी सदांच मनान दवरूंक जाय. कारण आयच्या काळार जायते फावटी जोण एकलो आपल्याचेंच चिंता. जशे परी हो तरणाटी म्हाका सांगतालो, आमी आनी कायदे कित्याक जाय आमकां, जोण एकल्यान करपाचें, म्हाका सोड तूं. कायदे एकामेकाक बांदून दवरूंक न्हय, मानमेंत एकामेकाक बांदून दवरूंक न्हय, एकामेकाच्या मानान आनी मोगान भोवंक आमकां एक रीत रोवीस. आनी हाचो नमुनो आमची आंकवार मोरये. देवाचें उतर तिणें मानून घेतलें आनी आपल्या आख्ख्या जिवितांत तें पाळलें. देवाच्या रस्त्यार ती चल्ली. हो मान पयले सुवातेर, जशें तुमी 10 मानमेंटांत आयकलां, आमचो संबंद वयर कुर्सार जेजू हांगा आंकवार मोरये थंय जुवांव. हें आमचें चित्र आयच्या दिसाचें. आंकवार मोरयेचो मान देवाक पयलो. देवाशी तिचो संबंद ताचें आयकून ताच्या मार्गार चलोवंक. दुसरे वाटेन आयज आमी पळयता, तूं म्हणटात ही तुजी आवय, हो तुजो पूत. संबंदान बोवात. आवय आनी पूत ह्या संबंदा वयर आनी दुसरो संबंद ना. आनी तो म्हणटा, जरूय जेजू तूं आनी हांव आमचो संबंद घोट आसा, तर तुजो संबंद ह्या तुज्या शिसाताय आसूंक जावो. आनी जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, हो संबंद जो आमी आवयचे आनी ह्या पुताचे, आंकवार मोरयेचे आनी जुवांवांचो संबंद पळयता, तो संबंदाक आयज आमी पवित्र सभा म्हणटा. मोरयेक जो जेजू भेटलो, तो जेजू आतां सगळ्यांक संबंद करूंक मोरयेन आमकां जुवांवांच्या नमुन्यान दिलो. देखून आयज आमी इतलीं जाणां, जायतीं जाणां येवंक जायना इगोर्जेंत, जायतीं जाणां आतां आमी टीव्हीचेर पळयतलीं, पूण आमी इगोर्जेंत येवन हो संबंद मोरयेचो, जेजूचो आनी जुवांवांचो आमी जियेता. तूं आनी हांव. हें मीस जें आमी कोत्ता, जेजूक आमी आमच्या जिवितांत, आमच्या कुडींत घेतल्या, तो आमचे मदें एक संबंद घडोवन हाडटा. आनी हांव एकूच सांगता, संबंदावर जायतें उलोवंक जाता. संबंद म्हणल्यार लेट अस रिस्पेक्ट इच अदर. लेट अस रिस्पेक्ट इच अदर. एकामेकाक आमी मान दिवया. एक मनशाक मानान आमी बाळगुया. मान दिलो, रिस्पेक्ट दिलो, तर दुसऱ्या मनशाचो खरो हांव मोग कोत्तलो. हांव हें सांगता कारण आयच्या समाजांत एक एकलो आपल्याचें चिंता जायत. मोरयेन आपल्याचें चिंतूंक ना. मोरयेन दुसऱ्याचें चिंतलें, सदांच जेजूचें चिंतलें, सदांच तें तुवें सोरोना म्हूण चिंतलें. थंय आपलो पूत मोत्ता तेन्ना पुताचें चिंतलें. तो आपलो पूत थंय मिलाग्री करून जेवना म्हणून तो भायर वचून ताका हाडूंक गेली. सदांच दुसऱ्याचें चिंतलें. दुसऱ्याचें चिंतप म्हणल्यार दुसऱ्याचे नोदरेन पळयप.
हो गूण आयज जायतो आमच्या समाजांत इगोर्जेंत पासून कमी जायत वता. आंकवार मोरयेन एक कार्मी सायबिणीन जे बेंतीन आमी जायतीं जाणां हांगा बसून पासून घालून आसतले तिणें हो नमुणो आमकां दिलो. आनी हो नमुणो आयच्या फेस्ता दिसा आयज आमी हेंच आमच्या मनान दवरुया. संबंद म्हणजे मान. रिलेशनशीप मिन्स रिस्पेक्ट फॉर दी अदर. दुसरे वाटेन आंकवार मोरयेन आपलो जेजूचो संबंद आमकां एक आलाशिरो कसो हाडलो. हें बेंतीन घातलें म्हणटच जायत्या लोकांक आसा आमकां सुरक्षा आसा. आंकवार मोरी आमकां सांबाळटली. आमी मनशां देवाची मनशां जालीं म्हणटच देवा फुडें रोजार करून देव आमकां सांबाळटा. आनी आंकवार मोरी देवा फुडें जेजू फुडें आमचो आलाशिरो हो आमचो विस्वास. आयज जायते जाणांक दूख कोश्ट गरजो आसतल्यो. म्हाकाय आसा, हांव मिस कोत्ताना. कार्मी सायबीण आमकां पावतली कारण आमचो संबंद तिचे ताय आसा. सदांच जरूय ती आमकां एक नमुणो, त्याच बरोबर ती आमकां देवा फुडें आमची आस्कारी. आयज जायते जाणांक कार्मी सायबिणीची गरज आसतली. जायत्यो गरजो कोश्ट आसतले. लोकांक पॅन्डेमीक जावन लोक खंतोवता. ह्या सगळ्या लोकां पासत आमी कार्मी सायबिणी लागीं मागुया. आमी आमचीच दुखी कोण ती तिचे फुडें घालुया. ती आमकां पावतली. भावनो आनी भयणीनो, हो स्कॅप्युलर हें बेंतीन एक मॅजीक कशी न्हय, पूण हो एक नमुणो सायबिणींचो. तिणें देवाक उतर दिलें, देवाचें उतर पाळ्ळें, देवाक मानलो आनी आयज इतले बरे भाशेन केलें म्हणून ती आमकां देवा फुडें आस्कारीन. ती आमकां सांबाळटली हें मानून घेवन आमी ह्या मिसा बोलींत भाग घेवया.